2009 पासून आम्ही एक प्रयत्न करताले की हे जे डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिस हाजे हे जे एन्सेस्ट्रल घर आसा ते प्रिजर्व करचे म्हणून आनी ते प्रमाणे आमी इवन कावन्सिल मिटिंग रेजोल्युशन घेवन प्रोसेस फॉर एक्विजिशन हे सुद्धा स्टार्ट केलें आमी इन 2009 आनी ताजे उपरांत न्यू कावन्सिल येयलें आनी ते सेबोटायज जालें बेसिकली ताजे उपरांत कांयच प्रोग्रेस जावना ताजे परतून मागीर 2012 बीजेपी गव्हर्मेंट जालें तेन्ना आमी ती कॉपीज एंटायर काडून हांवें बाबा वर्तना कडेन दिल्ले ताजेर कितें कर म्हण आनी ताणी इनफॅक्ट एनावन्स सुद्दां केल्लें एकदां फॉर वन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी हार घालताले ते कोमदाद बिल्डिंगा कडेन त्या टायमार एनावन्स सुद्दां केल्लें की एक्विजिशन करताले म्हण पूण ताजेर कांयच जावना आज हें पडत आसा लास्ट इयर इनफॅक्ट एक वॉल पडिल्ली आनी तेन्ना कलेक्टर तलाटी मामलेदार आमचो मडगांवचो आमदार हे सगळे येवन गेल्ले पूण कांयच एक्शन जावना आज परतून पडला जाल्यार हांव मागता की हाजेर कितें हें करप म्हणजे एक मिरेकल जावचें म्हणटा आज प्रायवेट प्रॉपर्टी हें सगळें खबर आहा पूण त्या टायमार सपोज एक्विजिशन जाल्लें जाल्यार तें लेस कॉस्टा पडटालें आतां जें आहा तें एक्विजिशन इल्लें म्हारग पडटलें पूण हो एक पीस ऑफ हिस्ट्री हें प्रायसलेस हें सांगपा म्हणल्यार हे एक व्हॅल्यू पळोवपा नाका कित्याक जेन्ना तुमी 1000 कोटीची डेव्हलपमेंटा खबर उलयता गव्हर्मेंट जाल्यार हाका थोडे हें घालून क्रोज घालून हें एक्वायर करपाक व्हडलेशें ना आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें कितें तरी हें घाला इम्पॉर्टन्स चिंतात ह्या घराचें आनी एक्वायर करून प्रिजर्व करचें रोडा नांव घातलें वर आनी कसलें स्ट्रक्चर उबी केलें ताजे नांवान दुसरे कडेन आनी ताजें घर सपोज हांगा निग्लेक्टान पडलें जाल्यार तें कांयच व्हॅल्यू ना अशें जाल्यार आमकां दिसता त्या खातीर हें ओरिजिनल घर आहा तें मातशें सांबाळचें इतली आमची सामकी मागणी